गोंयांत 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त आयोजीत करपा संदर्भात इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनाचे पत्र मेळिल्ल्याची माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली। गोंया खातीर ही खूब खोशयेची गजाल जावन आसा। आपणे जेन्ना खेळा मंत्र्याचे खातें स्विकारिल्ले त्याच वेळार गोंय राज्यांत राष्ट्रीय खेळाचे आयोजन करपाचो निर्णय घेतिल्लो। देखून गुजरातात जावपी 36व्या राष्ट्रीय खेळाच्या समारोप सुवाळ्यात गोंय राज्याक 37व्या सर्तीचो इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनाचो ध्वज घेवपाचें आमंत्रण आयिल्ल्याचें गोविंद गावडेन ह्या वेळार सांगलें। आज गोंया खातीर एक खूप खोशयेची आणि उमेदीची गोष्ट जावन आसा कारण कालूच आमकां इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनान 37th नॅशनल गेम्स गोंया खातीर आज एप्रुवल जाल्ले आसात आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान येता ते 12 तारखेक 36th नॅशनल गेम्साची क्लोजिंग सेरेमनी जी आसा तो फ्लॅग रिसीव करपा खातीर आमकां आज निमंत्रण दिल्लें आसा। हांवें वारंवार सांगिल्लें आसात की ज्या वेळाचेर हांवें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट्स खात्याची घेतिल्ली आसात की नॅशनल गेम्स आफ्टर डिसेंबर नंतर ह्यो जातल्यो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पावलांय आमी मारिल्ले आसात। हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी फिफाच्या माध्यमांतल्यान ते करतात तेजे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां हे नॅशनल गेम्सा खातीर आमी वापरतले आणि म्हणूनच आफ्टर डिसेंबर गोवा गव्हर्मेंट इज स्ट्रॉंग इनफ टू होस्ट द 37 नॅशनल गेम्स इन द स्टेट ऑफ गोवा।